हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? सगळी बरी आहे. सलमता तुम्ही सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही बरं आहा. आणि आज आम्ही गेली ते फ्रायडे ते उठवला आज मशाले उठवला कित्याक तुमकडे खबर आसतली. काल मी गेले दिवान जाल्लेली आणि दिवान आनी मातशें लेट काबार जाले. काल कितल्यांक खबर जाल्या 12:20 काबार जाली. सो न्हिदो दाखोवत म्हळ्यार ते मागीर एक जाता ते न्हिदोत घेवन सो उठोन आतां ते उठवलो आनी फ्रेश बी जालो आनी सोमतें सकाळीं आमी गेले कामी बंद आनी आतां वयतलो कितें च्या करून पिता कित्याक मातशें पोटा भूक लागलेशी च्या खबर ना कितें म्हूण आनी च्या पिता आनी मागीर चया कितें आहा तें आनी आमी गेलो शेवलकार आहा भितर. शेवलकार आसा करून खबर ना म्हाका. शेवलकार बिजी आसत म्हाका. तूं तो आहा जाल्यार मागीर दाखयता तुमकां. तूं पावयता आहा जाल्यार सो चोया आहा जाल्यार दाखयता तुमकां शेवलकारा. आमी गेलो शेवलकार. गुड मॉर्निंग सगळ्यांक. देव बरें दिसती. कटप हाड बी काणा बरो दिसता न्हू. ना आयज ह्या जाला जून जाला जालें काम जालें. च्या पिलो ना च्या पियालो. तू पियालो? आतां म्हाका रावना तींग म्हाका चाय रावता चोयतो न्ही. चाय एक म्हाका चाय रावना कितें रावना आपल्या पट्टे खायन गेलो मेकळो तर म्हाका चाव पांडू आतां आमी तीग जापण्ण जाले आनी म्हाका रावता तींग कितें करून रावता थिंगा येवं पासून रावता ते म्हाका च्या कितलो वगत जाल्यार आनी हिंगा मागीर तुमकां सावंड च्या पीन मेळना. क्विट करता बरें आतां एक क्विट फावल म्हणटा दुस्मान काय करता मोकाडे आमकां बरें सारकें दुसरे चलपाक भाया गेलो तो वयता काम करून आनी हांव वता भायर गेलो आनी हिंगा तुमकां गरमी सांगोच म्हळ्यार कितू सांगोची सामकी उनो सामकें पडत सामकें भायर उबें रावं जायना. असो सामकें वता थंय जाल्यार गोवळेन पडटा दिसता. तूं मदीं म्हणटली क्वीट बरें म्हणटा बट ही गरमी येता ती न्ही सोंसूं जायना. आनी गरमी अर्दे भाड्या आमगेले गोंयकार भायर काम करताय. हावजबॉय आहाय ते आमगेले हावजबॉय आहा गोंयकारूच ते गरमी वता डेली भायर काम करताय. हँड्स ऑफ तांकां काय तूं म्हाका तरी हांव उठपास म्हाका तरी सकयल गॅरेज आहा म्हाका तरी मातशें सांबाळ मेळटा पूण हिंगा वत पडटा न्ही घेवपा जायना आंगार पासून हितून कडक वत पडटा सामकें. आनी वत म्हळ्यार आनी टेम्परेचर आज पासून वता 42 आहा आज पासून टेम्परेचर. आनी आमगेले भाव भयण काम करताय भायर गोंयन पासून अशें करून भायर वता काम करप पडटा. सो हिंगा सामकें तें नाक जाता. सो सल्यूट तुमकां सगल्यांक आमगेली सगळीं जी पण भायर काम करताय खंय कुवेटा वो सावदी वो आनी खंय जावं सेम तें हिंगा सगल्याक एक गरमे काम करताय ती कितें करता जाल्यार पोटा लागून येयल्या मुटरीच आमकां हिंगा सगळीं काम करूंक पडटा आनी कांय आमकां ऑप्शन ना. आमकां हिंगा काम करूं जाल्यार आमकां हिंगा केस उतरान उलयताय आमकां एकू अशें बारीकशें आतां आख्खें काम पासून केलें धाकलेशें काम केलें जाल्यार आमकां आमी अशें करून उलयन दाखयता हळू उतरान तेंगे सामकी तुका अशें करून तापयतली तुका जेवणां सुसेग दिवपा जाय चाये सुसेग दिवपा जाय तुका आपूण हें दिना तें दिना पयलें सॅलरी कट करता म्हणटली आमी आसोन दीस काडटाय. आनी आमगे येदी भाव भयणी कितें करताय येदी अशें करून भायर आहाय म्हणटा तेंगे अशें करून इग्नोर करताय केर्लेस करताय. तो भायर सुसेगाद आसतलो तेगे भायर काम कितें रे आमी कितें धाड मरे अशें करून म्हणटाय आमकां तूं भायर काम करता मरे. पूण न्ही तशें करून हांवें न्ही कोण काम करता जाल्यार न्ही खबर आहा हिंग केसो त्रास कोण न्ही हिंग पयशे मेळटाय ते हिंग कितें करून त्रास करूंक पडटाय ते काडूंक पडटाय ते हिंग वता 42 टेम्परेचर म्हळ्यार हिदो न्ही आमकां गोंयां उणें येता लास्ट 38 पासून येता आसतलो 38 कोकडे 40 येता आसतलो. तो टेम्परेचर आमकां 1-2 दीस येयलो जाल्यार आमी नाक मुटायचंय कामू नाक मुटाय कांय नाक मुटायचंय. आनी वयले आमकां गोंयां तरी पावस येता हिंग पावस ना कांय ना एक गरमी रावंक पडटा आमकां. सो मागीर एकूच तुमकां आमी कोण भायर काम करता न्ही तांकां एक रिस्पेक्ट दिय धाकलो आसा हिदो आसा ते रिस्पेक्ट दिय कित्याक तांकां न्ही एक गरमे काम करताय ते मन काम करताय आपल्या गेल्या आपल्या हें कोताय हार्डवर्क करताय. सो तांकां मातशें हें कोन्नाकाय उद्देश करून उलयताय न्ही तांकां पूण कितें रे थिंगा सुसेगाद काम मरे ते गेले हितू पयशे सोडटा तितू पयशे सोडटा बाबा एक न्ही कोण दिसते पयशे सोडना वता काम करून पयशे सोडटाय. सो सलमता तुमकां म्हगेलो कळ्ळें आसता म्हणून मॅसेज आनी आतां हांव वयता च्या पिवपाक. आतां ते आमगे जेवण आसा आज कितें तें 3, 2, 1 टेरे आज आमी ते भाजताय चिकन फ्राय करताय ते फूल लेग पीस. आनी हे कोण म्हापशेकार शेवलकारां खबर आसतलें कोणा खबर आय जाल्यार म्हाका कमेंटा सांगाय. हांव मागीर सांगता तुमकां पयलीं तूं मात कमेंट कोराय केलो कमेंटू सांगाय कमेंट केलो. एक्चुअली ते कितें म्हणटाय तें म्हाकाय खबर ना बट हांव जाणटे ते शोले बॉल म्हणटाय हे म्हापशे बॉल म्हणटाय म्हापशेचे
ते गोड बॉल आसताय ते गोडाचे कितें म्हाका खबर ना ते बट म्हाका बरें लागताय ते आतां ते 2 काण दवरलो आहाय एक्चुअली ते आमी फ्रिजान दवरलेले सो ते आमी ते मातशें घोट जालो न्ही सो ते आमी येता पळय ते भायर काडून दवरलो ते आतां ते जाले खावपाचे सकाळीं काडलो ते भायर आनी ते आतां आमगे खावपाचे सायन्सा आतां ते प्रमाणे हायत रावपाचे सो तुमी कोणें खायले जाल्यार म्हाका कमेंटा मेसेज कोणे ते कोण कितू जाणां खायले ते चोया ते आनी ते म्हगेलें चिकन भाजोता एक्चुअली ते पयलें ग्रील केलोलें चिकन तेमी थिंगा ते ग्रील केलोलें आतां आमी दिसता वयलें फ्राय कोता गरम कोता ओके आनी आमगे जेवणा जेंचे आसतलें चिकन ते आतां आमी येयले ते जेवपा आनी जेवणाचे ते चिकन फ्राय केलो तें मजबूस कालची कोडी आटयलेली पिकल आनी ते फिलिपी स्टायल भाजी आमगे बाबा शिवलकारान केलेली आनी आमगे ह्या बाबान गेलो ना थंय आमी तो एकलो बाब तो न्यू बाब आमी गेलो जेयता दिताय पीठ आमी आतां ते मे तेले जेवपा आनी आमगे पुंज जाला मातशें आतां म्हणटलें की तुजें काम आतां चिकन फ्राय गोबी भाजी कोडी आनी मजबूस तो मातशें पुंज जाला कित्याक ते सायडीच्यान ते एकू सायडी हांव घातालो ते मागीर एकू सायडीन पडलें हे सायडीच्या पोंदा हें आहा मंचुरियन आहा आनी हाचें जेवण जेयताय आनी मागीर मेळटा सो आतां जेवन येयलो आनी आतां आमी गेलो वचपाचें न्हिदपा आनी एक म्हळ्यार आज खंय भायर सरलो ना कित्याक आज आसलेली फ्रायडे ती तुमकां खबर आसतली ती फ्रायडे जबर भायर सरनाय ती कित्याक चुकोन भायर सरलो जाल्यार कित्याक जाल्यार भायर सरल्यार ना जाल्यार भायर सरनाय सो ती आज खंय गेलो न्हय सो भितर आसलेलो आनी आतां जेयलो आनी आतां वचपाचें न्हिदपा सकाळ भायर सरपा जाय म्हाका सकाळीं 7 भायर सरपा जाय सो सकाळीं ते जावं मागीर तुमकां मेळटा दाखयता तुमकां खंय वयता सकाळीं आनी आमगेली आतां ISL स्टार्ट जावपा येयलो आहा आनी फर्स्ट गेम खेळटाय आमगेले फातोड्डा FC गोवा आनी सो हे पार्टी तुमी ISLाक कोणा सपोर्ट कोताय ती कमेंटान सांगाय चोया लेट्स सी कोणा सपोर्ट कोताय ते आनी कोण जिखताय ते दीस सिजन ISL आनी हांव सपोर्ट कोता आमगेले सदांचे ते पिडार जावं ना ते जिखोना कितें ना आमगे FC गोवा ते FC गोवा आमगेले सो तुमी कोणा सपोर्ट कोताय ती कमेंटान सांगाय म्हाका आनी हो व्हिडिओ हिंगा काबार कोता समजा तुमकां आमगेलो व्हिडिओ लायक जाला आसा म्हण आनी जर तर तुमकां आमगेलो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक करे आनी म्हज्या चॅनलाचेर न्यू जाल्यार एक सबस्क्रायब करे आनी मेळ्या आमी नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट